मोपा विमानतळाचे प्रधानमंत्री करता उक्तावण आयुष हॉस्पिटलाचे जातले व्हर्च्युअल उक्तावण आयुर्वेद एक्सपोचे समारोप सुवाळ्याक प्रधानमंत्री। पुलीस ॲडव्होकेटाक मारबड्याच्या प्रकरणात एकमेकाचेर FIR प्रकरण क्रायम ब्रांची कडेन 4 पुलिसांक अटक करूंक आदोगादांचो 48 वरांचो अल्टिमेटम। नव्या आयुर्वेदा एक्सपोक उफाट प्रतिसाद आयुर्वेद OPD वखदांक गर्दी देशी विदेशी डेलिगेट्सांचे हजेरेन फुल्लो एक्सपो येसान दोतोर खुशी। ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोंयाक भलायकी पर्यटन थळांच्या पावंड्यार व्हरतले केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल उलयलो। G20च्या 8 बसकांचे यजमानपणाक गोंय सज्ज। पहिली बसका एप्रिलात मुख्यमंत्र्याची घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी आणि अमित शाह बरोबर जाली व्हर्च्युअल बसका। मोपा एअरपोर्टावेल्यान गो फर्स्ट सप्तकाक 42 थेट विमान सेवा। मुंबय, हैदराबाद आणि बंगळुरूक फ्लायट दाबोळेवेल्यो फ्लायटी चालूच उरतल्यो। गो फर्स्टान विमानाचो शेड्यूल केलो जाहीर। कुणय लॉरीचो ॲक्सिडेंट। लॉरी परतून स्कुलाच्या कंपाऊंडाच्या झाडार पडली। झाड स्कुलाच्या टॉयलेटीचेर भुरगीं आणि ड्रायव्हर बऱ्यान साल्वार। हो 20-25वो ॲक्सिडेंट आसतलो म्हूण सरपंच सांगता। फोंड्या कुर्टीचो केळबाय वाडो चेस ग्राम जावपाच्या मार्गार। प्रत्येक घरात चेस खेळ पावोवपाचो फोंड्या चेस संघटनेचो पायलट प्रोजेक्ट 90% पूर्ण। गोंयांतल्या शिक्षण संस्थांच्या मुखेल्यांक दर वर्सा 11 डिसेंबराक महाकवी सुब्रमण्यम भारतीच्या जयंती निमतान भारतीय भाषा उत्सव मनोवपाचे निर्देश शिक्षण खात्यान काढलो सर्क्युलर। देश सुपर पॉवर जातलो जाल्यार देशातलो प्रत्येक घटक समाज सुपर पॉवर जावपाक जाय म्हणटा आमदार दिगंबर कामत। काणकोणा लोकोत्सवात गौरव सुवाळो। देशात कोविडाच्यो नव्यो 210 केशी। ॲक्टिव्ह केशी 4000 वयर। गोंयांत नव्यो केशी 4। पेडण्यात दुबावित ड्रग सप्लायर आणि पेडलराक अटक। सुमार 9.5 लाखांचे ड्रग्स स्कूटर जप्त। पेडलराक हरमला भाड्याच्या रूमांतल्यान सप्लायराक ती उखल्लो। मेंडॉस चक्रीवादळाचो अलर्ट। गोंयांतूय पावस पडूं येता। हवामान खात्यान दिलो आज फाल्यां येल्लो अलर्ट। हळदोणा एका घरार आंब्याचे झाड कोसळ्ळे। घरातली बऱ्यान साल्वार। घर डॅमेज। छप्पर कोसळ्ळे। बीजेपीच्या डबल इंजिनाच्या सरकाराचेर TMCचो अटॅक। गोंयाक ड्रग कॅपिटल सेक्स रॅकेटाचो अड्डो करून सोडला म्हूण रिपोर्ट येतात। सरकार फेल। कीर्ती आझादाची टिका। भूपेंद्र पटेल गुजराताचो परत मुख्यमंत्री जावपाक सज्ज। फाल्यां सोपुतविधी। राजनाथ सिंग आणि हेर ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची गुजरातात बसका। महाराष्ट्रात कर्नाटकाच्या सीमावादावेल्यान कोल्हापुरात 144 कलम लागू। महाविकास आघाडीचे धरणे आंदोलनावेल्यान स्थिती गंभीर। ISLात FC गोवान ओडिशा FCक 3 गोलांनी धाडयले। 15 पॉइंट्सा सयत पावले 5वे सुवातेर। फिफा विश्वचषकाची पहिली सेमीफायनल अर्जेंटिना आड क्रोएशिया बुधवारा।
तिसऱ्या आणि निमाण्या वन डे मॅचीत भारतान बांगलादेशाक 227 रन्सांनी धाडायले. ईशान किशनाची फास्टेस्ट डबल सेंचुरी, विराट कोहलीची विक्रमी 72वी सेंचुरी.